तोबीत 12 सियोन चॅप्टर 13. आनी ताणें म्हणलें, सासणाक जियेतल्या देवाक वाखाणणी. ताचें राज सर्व काल तोखता. तो खास्त लायता आनी तोच बक्षिता. तो नरकांत शेवटिता आनी तोच सासणाच्या अदृश्टांतले तांकां सुटयता. कोणाच्यानूच ताच्या हातांतलो सुटूंक जायना. तुमी इस्रायलाच्या पुतां दुवानो राष्ट्रा मुखार ताची वाखाणणी करात. तर ताणें तुमकां तांचे मोदें शिंपडायल्यात. थंय पासून ताणें तुमकां आपली वडवी दाखयल्या. सर्वय जिव्यां उजीर ताका वाखाणात. तो सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो बापूय आनी देव सासणाक. तुमच्या गुन्यांवांक लागून ताणें तुमकां खास्त लायली, पूण नव्यान तो तुमची दया करतलो. ज्या राष्ट्रां मदें तुमी शिंपडलोलीं आसात, थंयसरलीं तो तुमकां एकठांय करतलो. सगळ्या तुमच्या काळजान आनी आत्म्यान तुमी ताचेशी परतून येयशात जाल्यार आनी ताचे नदरे मुखार बरें तें करशात जाल्यार तो तुमचेशी परत येतलो. आनीक आपलें मुखामळ तुमकां लिपोवचो ना. तुमचे खातीर ताणें कितें केलां तें वळखून घेयात. व्हडल्या ताल्यान ताची वाखाणणी करात. प्रमाणीक देवाची तुस्त करात आनी सासणीक रायाक नांवाडात. निर्वाशी जालां त्या देसांत म्हजें अस्तोंगी हांव ताका वाखाणटां. ताची पदवी आनी व्हडपण पातकी राष्ट्राक हांव कळयतां. पातक्यानो ताचेशी परतून येयात, ताचे मुखार बरें तें करात. घडये तो तुमचे सवें दयाल जातलो आनी तो तुमची काकूत करतलो. हांव जाल्यार म्हज्या देवाक वाखाणटां आनी म्हजो जीव सर्गींच्या राजा विशीं मुरगडटा. सगोट ताचे मोहिमेची खबर करून आनी जेरुजाल्यान ताची स्तुती गावूं. जेरुजाल्या, पवित्र शारा, देवान तुज्या वांकड्या कर्तुबांक लागून तुका खास्त लायल्या. तरी तो प्रमाणीक मनशाच्या पुतां धुवांची दया करतलो. सर्वेस्पर बरो देखून ताची वाखाणणी कर आनी सासणाच्या रायाची तुस्त कर. असो ताचो तंबू तुमचे मोदें खुशालकायेन बांदून येतलो. तुमचे मोदें आसलेल्या दर एका निर्वासिताक तो बुजवण दिवं आनी तुमचे मोदें आसलेल्या सर्वय निर्भाग्यांक पिळगेच्या पिळग्यांक तो अपुरबाय दाखोवं. लोकलोकीत उजवाड आख्खे पृथ्वेचेर चकचकतलो आनी जायतीं राष्ट्रां पयस थावन तुजेशी येतलीं. सर्वेस्पराच्या नांवा खातीर पृथ्वेचे शिमे थावन येतलीं. सर्गींच्या राजा पासवात आपल्या हातांनी दानां हाडटलीं. तुजे भितर पिळगेची पिळगां आपली खुशालकाय परगटतली आनी वेंचून काडलेल्या शाराचें नांव सासणांक तोखतलें. तुमचो अपमान करतल्यांचेर शिराप पडूं, तुमचें निसणटण करचेल्यांचेर तुमचीं दुर्गां मोडूं. उडयतल्यांचेर तुमचे गोपूर सोकला उडयतल्यांचेर तुमचीं घरां लासतल्यांचेर शिराप पडूं. पूण तुमकां परतून बांदून हाडटा. तो सासणाक सदैव जावन प्रमाणीक मनशां खातीर तूं संतोशान मुरगडटलें, कारण तीं सगळीं एकठांय जातलीं आनी कालयुगांच्या देवाक वाखाणटलीं. तुजो मोग करतात आनी तुज्या जैतांत संतोसतात तीं सुभागी. तुज्या अदृश्टांत तुज्या सांगाता रडटात तीं सुभागी. तीं तुजे बरोबर संतोसतलीं. सासणाच्या सासणाक तुजी महिमा पळयतली. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वत्या रायाक दिनवासता, कित्याक जेरुजालेम ताचें घर कशें सासणाच्या सासणाक नव्यान बांदून येतलें. तुजो वैभव भोगूंक आनी सर्गींच्या रायाक वाखाणूंक म्हज्या घराण्यांतलो कोणूय एकलो पावत जाल्यार हांव कितलो भागी जेरुजाल्याचे दारवंटे निलमणी आनी पांचून बांदतले आनी सगळ्यो तुज्यो वणट्यो मोलादीक फातरांनी बांदतले. जेरुजाल्याचे गोपूर भांगाराचे बांदतले आनी ताचे किल्ले शुद्ध भांगाराचे.
जेरुसल्याचे रस्ते माणकांनी आनी ऑफिराच्या फातरांनी मांडलेले आसतले. जेरुसल्याचे दारवंटे खुशालकायेच्या गितांनी गाजतले. आनी थंयचीं सगळीं घरां म्हणटलीं, सर्वेस्पराक जय, इस्रायेलाच्या देवाक वाखाणणी. तुजे भितर ताचें पवित्र नांव वाखाणटले सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर हें.